स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन. भुरग्यांनो एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां मायमुगाचो येवकार. या व्हिडिओन इयत्ता 7वेचो चवथो पाठ एम बॉयर या पाठाचे वाचन करतली. भुरग्यांनो जर तुमकां एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड. तर आता पाठ वाचनाक सुरवात करूया. एम बॉयर. गोंय हे सैमीक सुंदरताये वांगडा कलेच्या मळारूय फामाद आसा. नाटक आनी संगीताच्या मळार गोंयकारांनी संवसारभर नामना जोडल्या. नाट्य परंपरा आशिल्ल्या गोंयांत गितां, कांतारां आनी अभिनयांतल्यान लोकांचें मनोरंजन करपाची देख मेळटा. कांतारां मिन्स कोंकणी सॉंग्स, अभिनय मिन्स एक्टिंग आनी मनोरंजन करप म्हटल्यार एंटरटेनमेंट करप. ह्याच नाट्याचो एक प्रकार म्हटल्यार गोंयांत फामाद आशिल्लो तियात्र म्हटल्यार कोंकणी ड्रामा. लुकाझीन रिबेरो, जुआंव आगुस्तीन फर्नांडीस, सायब रोचा, जे.पी. सोजालिद, ए.आर. सोज फर्रांव, जासिंत वाज, सी. आल्वारीस अशा जायत्या तियात्रिस्तांनी तियात्राच्या मळार मोलादीक योगदान दिलां. ह्याच तियात्राच्या पालखाचेर आपले आगळे वेगळे प्रतिभेंतल्यान रसिकांचें लक्ष ओडून घेवपी कलाकार म्हटल्यार एम बॉयर. तियात्राच्या मळार कितलेशेच तियात्र बरोवन तांणी सादर केल्या. साबार कांतारां रचून आनी स्वता गावन तियात्राची वळख संवसाराक करून दिल्या. तातूंतल्यानूच कोंकणी भाशेचें आनी संस्कृतायेचें दायज मुखार व्हेलां. अशें हे अष्टताशी व्यक्तिमत्व मानुएल सातान आगियर म्हणल्यारूच पद्मश्री एम बॉयर. रसिकाक आपल्या रसाळ उतरांनी आनी म्होवाळ सुरांनी एम बॉयर खिळावन दवरतालो. हो कलाकार आपले खाशेले धाटणेन कॉमेडी करून कांताराक नव्यो नव्यो चाली दितालो आनी प्रेक्षकांची मनां धादोशी करतालो. ही वॉज एंटरटेनिंग द ऑडियन्स. एम बॉयर हांचो जल्म 11 ऑक्टोबर 1930 ह्या दिसा मडकय फोंडे जालो. तांचें मुळावें शिक्षण मडगांवां जालें मिन्स प्रायमरी एड्युकेशन. मॅट्रीक मेरेनची शिकप तांणी मडगांवच्या हॉली स्पिरीट हायस्कुलांतल्यान पुराय केलें. शाळेंत शिकतनाच तो तियात्रांत वांटो घेतालो. ताका तियात्राचो उपाट मोग. ही वॉज फॉन्ड ऑफ द कोंकणी ड्रामा. मोग आशिल्लो. खंयचेय परिस्थितींत तियात्रांत नाचूंकच जाय म्हणून तो धडपडटालो. तियात्रांत काम करपाक आपलें नांव बदलून तांणी तियात्र माची वयलो वावर चालूच दवरलो. सुरवेक तो मानुएल रेबेकांव आनी उपरांत एम टेलर ही नांवां घेवन तियात्र करपाक लागलो. निमाणें अमेरिकेचो फामाद कलाकार चार्ल्स बॉयर हांच्या नांवांतले बॉयर आनी आपले मानुएल नांवांतले एम ही उतरां घेवन एम बॉयर हे नवें नांव तांणी तियात्र पालखार घडयलें. निमणे मेरेन ताणें त्याच नांवान तियात्र केलें. इट वॉज हीज निकनेम एम बॉयर. एम बॉयर हो निजाचो कलाकार. ताचे कलेचे गुण सान पिरायेचेरूच नदरेंत येवपाक लागले. व्हेन ही वॉज यंग. 16 वर्सांचे आसतनाच तांणी रिणकारी ह्या तियात्र वरवीं पालखार पयलें पावल दवरलें. ह्याच तियात्रान ताका संवसारीक मळार नामना मेळोवन दिली. ही बिकेम फेमस ड्यू टू दीस रिणकारी कोंकणी ड्रामा. हीज फर्स्ट कोंकणी ड्रामा. पयल्या तियात्रा उपरांत ताका कामत दे असोळणा, डेपुतीस हिटलर सारक्या फांकीवंत कलाकारांचो सांगात मेळ्ळो. ही एक्टेड वीथ द फेमस एक्टर्स. तांच्या अणभवांचो ताका फायदो जालो. मागीर एम बॉयर हें नांव आयकना फुडें तियात्र मोग्यां मदीं एक वेगळीच उमेद निर्माण जावपाक लागली. तांचे पांय आनी काळजां ताला सुरार धोलूंक लागलीं. दुखेस्त आनी कश्टकरी समाजाच्या मुखामळार हांसो फुलपाक लागलो. ही वॉज एंटरटेनिंग द ऑडियन्स. सगळ्यांची एंटरटेनमेंट करतालो, हांसोवन सोडटालो सगळ्यांक. एम बॉयराच्या गितांची भास सामकी सोंपी आनी भौसाची आसली. ताचो आशय आवय बापूय, आवय धूव, सासमाय सुने विशीं तशेंच माजर, सुणो, कोंबडी, बोकडी हांचे भोंवतणी आसलो. जण एकल्याक ती आपले जिणे कडेन संबंदीत आसा अशें दिसतालें. पालखा वयलीं ताची कांतारां दुयेटां खास करून कश्टकरी भौसाचें दुख्ख लव करपी आसतालीं. तशेंच ती भौसाक हांसोवन देख दिवपी आसतालीं.
तांच्या कांतारांची सगळे कडेन इतली तोखणाय जाल्ली की हीच मास्टर्स व्हॉयस हे कंपनीन ताच्यो 25 रिकॉर्ड्स काडून उजवाडा हाडल्यो. म्हणजे ताची कोंकणी गितां आसली ती इतली फामाद जाली आनी ताचे हीच मास्टर्स व्हॉयस हे कंपनीन 25 रेकॉर्ड काडून ते फेमस केले, प्रसिद्ध केले. तशेंच पोलिडोर हे कंपनीन साबार रेकॉर्ड्स काडून संगीत मोग्याचो हावेस पुराय केलो. तशें पॉलिडोर ह्या संगीत कंपनीनूय त्यांचे रिकॉर्ड्स काडून ते फेमस केले. तांणी रचिल्ली आनी गायिल्ली सुमार 1000 कांतारां आकाशवाणी पणजी आनी मुंबय केंद्रा वयल्यान वितरीत जाल्यात. म्हणजे तांची 1000 सॉंग्स ऑल इंडिया रेडिओ पणजी अँड मुंबय हाचे वयल्यान प्रसिद्ध जाली. गोंय मुक्ती उपरांत तांच्या तियात्राचे गोंयांत सयत मुंबय, बेळगांव, दिल्ली, केन्या, गल्फ, युरोप आनी हेर सुवातांनी 5000 वयर प्रयोग जाल्यात ही अभिमानाची गजाल. ताचे तियात्राचे 5000 वयर प्रयोग जाले ही अभिमानाची गजाल आसा. आदी ते आतां हे संवसार सुदरलो. एकूच रस्तो, घोर दुख्खी गांव सुखी, भुरगीं आनी भांगर, बेसांव हे तांचे चड गाजिल्ले तियात्र. आदी ते आतां हे भुरगीं आनी भांगर, एकूच रस्तो ह्या तियात्राक पुरस्कार लाभल्यात. म्हणजे ह्या तियात्रान तांकां हे दोनूय तियात्राक पुरस्कार लाभले. सदांच उमेदी आनी खुशालभरीत आसपी एम. बॉयराक 1977 वर्सा टिटो मिनेझिसाच्या हस्तुकी कांतारांचो मॅन ऑफ द इयर भोवमान भेटयलो. ताका मॅन ऑफ द इयर हो पुरस्कार मेळ्ळो. 1995 वर्सा ताका भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा हांचे हस्तुकी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार फावो जालो. 2003 वर्सा भारत सरकारान तांचे पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. ही वॉज फेलिसिटेटेड विथ पद्मश्री पुरस्कार. हे दोनूय पुरस्कार मेळोवपी ते एकमेव कोंकणी तियात्रीस्त. हो एकूच असो तियात्रीस्त आसा ताका हे पद्मश्री हो पुरस्कार मेळ्ळो. संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो आनी पद्मश्री पुरस्कारूय मेळोवपी हे एकमेव कोंकणी तियात्रीस्त. एम. बॉयर हे इतले फामाद कांतारिस्त आनी तियात्रीस्त जाले तरी तांकां ताचो मातूय गर्व नाशिल्लो. तांणी केन्नाच कोणाची नसाय केली ना, कोणाचेर टिका केली ना. मात आपल्या कांतारां आनी तियात्रा वरवीं प्रेक्षकांच्या काळजांत सासणाची सुवात निर्माण केली. असो हो तेजिश्ट कलाकार तियात्र माचयेची सेवा करतना 2009 वर्सा ह्या संवसाराक अंतरलो. माचयेची सेवा करतना म्हटल्यार स्टेजीची सेवा करतना मरण पावलो. कोंकणी तियात्रां आनी कांतारांच्या मळार एम. बॉयरान दिल्लें योगदान सासणाचें उरतलें हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या पाठाची लेखिका आसा रजनी भेंद्रे. स्टुडंट्स डू लायक, शेअर, सबस्क्रायब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आनी व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद.